बेरेस्तारा मडगांवच्या हॉस्पिशियो इस्पितळांत डायलिसीस युनिटाक उजो लागलेलो. शेनवारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन वचोन पळोवणी केली. 2013त तो युनिट रिकामो करपाचो आदेश दिल्लो. तो विशय न्यायालयांत आसा. मात ह्या मुखार आनीक कितें घडणूक घडची न्ही म्हूण आतां तो बंदच करता अशें राणेन पत्रकारांक सांगलें. काल जेन्ना आमकां कळ्ळें न्ही ते डायलिसीस चल्ल्या त्या रुमान जे उजो लागलो आनी तेन्नाच्यान आमकां इमिजिएटली इंटिमेशन येवन डॉक्टर आयरा आनी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान फायर सर्वीस ताबडतोब पळोवन ते बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. मेन म्हणजे ते डायलिसीस युनिट जी आहा ती अफेक्ट जाल्ली आसा. आनी हांव एक क्लॅरिफाय करूंक सोदतां की 2013 ताका वेकेट कर म्हणून आमी सांगलेलें आनी तो टोटल तो ब्लॉक जो आहा दॅट इज अनसेफ म्हणून डिक्लेअर जाल्ले आसा. पूण तो जो विशय आहा तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कोर्टान विशय आहा म्हणून तो थंय उरला. पूण नाजाल्यार आमी आतां तें सील करपाचें ठरयलां. ते आतां सांगता डॉक्टर कितें ठरयता त्या प्रमाणे नाजाल्यार तें आनी कितें तरी प्रकरण जावपाची शक्यता आहा. आनी मेन म्हणजे आमचें तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की पयर बी हांव येवन सावथ गोवा न्यू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची रिव्ह्यू घेतल्या आनी त्या दीस हांव आयिल्लो मडगांव पूण मुद्दम थंय गेलो कन्सल्टंट आपूण कितें चल्लां कितें तें फूल रिव्ह्यू घेतल्या. आमकां दीस बिल्डींग इज आउटलिव्ड इट्स टायम. सो वॉट आय एम जस्ट ट्रायंग टू टेल यू दॅट वी आर टेकिंग ऑल सेफ्टी एंड प्रिकॉशन्स जे एज फार एज द पेशंट्स आर कन्सर्न. देर आर चिल्ड्रन, देर आर बेबीज and our medical superintendent is monitoring it, department is monitoring, we will monitor to see that no other incident occurs. Now as you are aware ही building जी आहे that is outlived its time. फुडल्या 6 म्हयन्यांत शिफ्ट केल्या उपरांत पोरणी इमारत ट्रेनिंग सेंटरा खातीर वापर करतले अशें विश्वजितान सांगलें. So what we want to do now is that the old building which is there, the heritage building, we will use it as a training center. So that proposal I have already moved to the director that this will be designated as a training center and training facility because it's a heritage building. Training facility for different types of training and programs that we have got under our health department. And it has to be used. You just see new asilo, the renovated asilo. On the same lines, we are going to do this and renovate it and use it. After the shifting. So when the shifting will? Shifting, according to me, will take another 6 months minimum. 6 months to complete. I want to be on record saying that Mr. Vijay Sardesai has been consistently following up with me. Chief Minister has come. Chief Minister also on Monday I will give him a brief regarding the exact status of the project. And the status of the project is taken by me in terms of all what is immediately required. What is the financial requirement for every aspect. We have already placed orders for all the equipment, beds, all these things are ready. All we need is the building to be handed over to us. We are ensuring that people of South Goa get one of the best facility. And also Vijay Sardesai has made a requirement, has suggested that we should have a cardiac facility in this building. So that also is being examined. How do we, a full-fledged cath lab. And that there is no problem in having a cath lab in the South Goa District Hospital. We need to work out the modalities. And I'm happy to announce to you that we have, with the guidance of the Chief Minister, we have got new cardiologists who have joined us. आमचे नवे डॉक्टर आमकां अमर प्रभू देसाय, पंकजम आनी डॉक्टर आमकां जॉइन जाल्ले आसा. आनी म्हणून आमी एक सेपरेट युनिट आमी उपलब्ध करूं शकता. म्हणजे एक युनिट गोवा मेडिकल कॉलेजान जालें, नॉर्थ गोवा आनी इतर पेरिफेरी त्या सायडीक पावले आनी मडगांवच्या लोकांक आयज खऱ्या अर्थान कार्डियाक फेसिलिटी एक अपोलो सोडून, अपोलो म्हणजे तें नांव बदललें, तें एक सोडून आनी खंयच ना त्या ज्या तरेन आमी हें करूं शकता.